नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्तिका कोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। गोंयाक बेगीनूच मेळटलो तिसरो जिल्लो। पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान 22 गांव कुशीक काडपाच्या विशयाचेर सरकाराचे लक्ष सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपा खातीर दिल्ली डेडलायन चुकतली। 31 मे मेरेन जावं येता ही कामां पुराय। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगावांची माहिती। कळसा उपरांत भंडुरा खातीर कर्नाटकाच्यो हालचाली जाल्यात सुरू। म्हादय बाबतींत सरकाराचे अपेस। केरकारान उक्तायली खंत। कर्नाटकाक टक्कर दितना गांभीर्यान करचो विचार। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचे म्हणणे। हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार म्हणटा आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पालेकाराक तिसऱ्या खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी धाडिल्लो समन्स। दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण असोल्डा पंचायत वाठारांतले बेकायदेशीर बांदकाम पंचायतीन केले मातये भरवण। पंचायत सरपंच सचिव मामलेदार तशेंच बीडीओ आशिल्ले हाजीर। आणि व्ही नारायण हाची इस्रोचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक। 2 वर्सांचो आसतलो कार्यकाळ। आता खबरो विस्तारान। गोंयाक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो हे विशीं प्रक्रिया सुरू आसा। तशेंच पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान 22 गांव कुशीक काडपाच्या विशयाचेर सरकाराचे लक्ष आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। बुधवारा घेतिल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। गोंयाक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो हे विशीं प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान गांव कुशीक काडपा विशीं गोंय सरकार केंद्राक प्रस्ताव धाडपाचे आशिल्ले, पूण गोंय सरकाराकूच हे गजालीचो विसर पडलो। देखून खुद्द पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकाराक पत्र बरोवन ही गजाल याद करून दिल्ली। हे विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री सांगता गोंय सरकार हे गजालीचेर लक्ष दवरून आसा खंय। खूब सेन्सिटीव झोनाचे आमी टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही ही तांकां कॉरस्पॉन्डन्स सुरू आसा। तेजे मिटिंगेकूय आमचो मिनिस्टर कंटिन्युअसली वतात। Last year was committee was formed to study proposal for a third district in Goa. हय, इट इज गोईंग ऑन। तांच्यांनी प्रपोजल आपलो सबमीट केला। ओके, इट वील गो बिफोर द कॅबिनेट अँड देन इट वील एप्रूव। Today was discussed. नो, इट इज नॉट डिस्कस टुडे। जातलो, इट इज अंडर प्रोसेस। दुसरे वटेन सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया सुरूच आसतली, पूण पात्र उमेदवारांक एप्रिला उपरांत नेमणूक पत्रां मेळटली म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच पिळगांवां खण येरादाराक जावपी विरोधाचेर उपाय काडटले म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। त्याच्या कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर जो आहा पळय न्ही वो कंटिन्युअसली उलोवप सुरू आहा। तेंच्या कडेन सोल्युशन येतलें ना। तो दॅट इज तो होल्ड खंयसर तसो जावचो ना। इट इज कशें आसता सांगता तुका हांव, जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय न्ही ह्या 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस चालू उरतलो। प्रोसेस स्टॉप जायना टील मार्च पर्यंत। आत्तां डायरेक्ट कोणाक घेवचें ना, बट बाकीची एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना। घेतले म्हणून तुका म्हणटा इट इज अ प्रोसेस। ह्या 2 म्हयन्या खातीर जर कोणाची जर आसत जाल्यार ती प्रोलॉंग करता, मार्चा उपरांत वयता। न्यू रिक्रुटमेंट ओन्ली परत एकदां सांगता तुमकां, आत्तां जर 2 म्हयन्यांक कोणाक जर घेवपाचो आसत जाल्यार तो मार्च पर्यंत एकदा तेजी अपॉइंटमेंट एप्रिलान वता। बट प्रोसेस खंयचोच बंद जायना। ती थोड्या पेपरांनी जशें कितें प्रोसेस बंद जाल्यार केला। आतां स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा, हेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा। विल फील आफ्टर द मार्च। इम्पॅक्ट कसो आसता ह्या 2 म्हयन्यांक तेजो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे येता पळय न्ही ते येवचे न्ही इतकोच आसता तेजो। प्री बजेट मिटींग कशें आसता, तांचो प्रोसेसान आसलेले जे तांकां कंटिन्युअस जाय आसता पळय ते स्पेंड करपाक तांकां कोणी आडोवंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कळसा प्रकल्पा उपरांत आता कर्नाटका सरकार भंडुरा प्रकल्पा खातीर नरसे हांगा उदक वळोवपाच्या तयारीत आसा। तशेंच म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकाक तेंको दिता अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी सांगलां। फाटल्या 2 वर्सां सावन सुरू आशिल्लो म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकार अपयशी थारला अशें तांचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। कळसा प्रकल्पा उपरांत आता कर्नाटका सरकार भंडुरा प्रकल्पा खातीर नरसे हांगा उदक वळोवपाच्या तयारीत आसा। गोंय सरकारान म्हादय प्रकरणात गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा।
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्र्यांक संबंधित फुडाऱ्यांची भेट घेऊन ह्या प्रकरणाचे दबाव घालपाचो यत्न करता. मात गोंय सरकाराक ह्या प्रकरणा विशीं कांयच पडून गेल्लें ना अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायली. म्हादय समितीची बसका जावच्या पयलीं उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी काणकुंबी वचून पळोवणी करून परिस्थिती समजून घेवची अशी मागणी केरकर हांणी ह्या वेळार केली. विधानसभेन जी हाऊस कमिटी नेमलेली गोवा सरकारान तर तेंची बैठक जावपाची आसा आनी गोंय राज्याचे जलसंसाधन खात्याचे मंत्री जे आसा सुभाष शिरोडकर हांच्या फुडारपणा सकयल ही बैठक सांजच्या वेळार जातली. ही जी हाऊस कमिटी आसा ती 2013 सरकारान स्थापन केली, पूण म्हाका कळना की हाऊस कमिटी कित्याक लागून स्थापन केली, कितें तेचें उद्दिश्ट. जर खऱ्यांनी सरकाराक ह्या विशयाची गंभीरपणान दखल घेवपाची आसली जाल्यार म्हाका दिसता की हाऊस कमिटीचे जे सगळे सदस्य आसा ह्या सदस्यांक सद्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची सद्यस्थिती पळोवपा खातीर ते धाडटाले आसले. तशेंय ह्या समितीन कांय करूंक ना मंत्र्यान करूंक ना तेतूंतले सगळे सदस्य जे आसा हेंच्यांनी पळोवणी करूंक. आनी ह्या प्रश्नाचेर हे सगळे लोक उलयत आसा. खरें म्हणजे हो वाठार जो आसा हो वाठार जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना आमकां कळटालें की कशा पद्दतीन कळसा भांडुराचें काम जें आसा तें कर्नाटक नेटान फुडें व्हरता. एका वाटेन कळसाचें काम जें आसा 2006 सुरू केलें आनी आयज मेरेन तें उदक व्हरपाचें जें षडयंत्र आसा ही कर्नाटक यशस्वी करीत आसा. आनी आतां सद्या नेर्से हांगासर कर्नाटक सरकार जें आसा हें भांडुराचें कामकाज जें आसा हें सुरू करपाच्या वाटेर आसा. तेच्या खातीर जी पूर्व तयारी आसा ती कर्नाटकान पुराय केल्लेली आसा. ना जाल्यार ही हाऊस कमिटी स्थापन करा, ना जाल्यार टेक्निकल कमिटी स्थापन करा. ह्यो सगळ्यो गजाली केवळ कागदाचेर उरताले आनी तितून गोंयांक न्याय दिवपा खातीर कांयच जावचो ना. इतके कोट्यावधी रुपया तुमी वकिलांचेर खर्च करता आनी दुसऱ्या वटेन कर्नाटक ज्या पद्दतीन एडवोकेट तेंचे जे आसा किंवा जे कावन्सील आसा सिनियर कावन्सील ह्यांच्या मदतीन लढटा ती जर आमच्या गोवा सरकारान दखल घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां ह्या प्रश्नाचेर न्याय मेळटलो. ना जाल्यार सद्या ह्या प्रश्नाचेर गोंयची बाजू जी आसा ती सामकी दुर्बल जाल्लेली आसा. एका वाटेन कर्नाटक दुसऱ्या वटेन महाराष्ट्र ह्या न्हंयचें उदक जें आसा तें व्हरपाच्या यत्नाक लागलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार अशें आपाशा अमित पालेकरांचें म्हणणें. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पालेकाराक तिसरे खेपे पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो. ह्या चौकशे उपरांत तो उलयलो. तशेंच आपूण सरकारा आड उलोवप केन्नाच बंद करचो ना अशें अमितान स्पश्ट केलां. सरकार आपल्या मोगान पडला काय पुलीस तेंच आपल्याक कळना. दर फावटी आपल्याक चौकशेक आपोवन तेच प्रश्न विचारतात. हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार अशें विधान करीत आपाचो मुखेली अमित पालेकारान सरकारा आड उलोवप केन्नाच बंद करचो ना अशेंय सांगलें. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पालेकाराक तिसरे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो. ह्या चौकशे उपरांत पालेकार उलयलो. आयकात. आयज कितें एन्क्वायरी जाली? हांव सांगलें न्ही तुमकां, म्हाका दिसता एक सरकार मोगान पडला काय पुलीस मोगान पडला तें कळना म्हणून परते आपोवपाक धाडटा अशें दिसता. रियली स्पिकींग व्हडलें कांय ना आनी कितें उलोवपाचेंय ना, पूण तेच प्रश्न विचारून तीच आन्सरां परत दिवप हातूंत भितर म्हाका खंय तरी दिसता की इट इज ओन्ली हॅरेसमेंट. आय थिंक दीस शूड एंड समवेर. एनीवे हांवें तांकां सांगलां आनी परतो आपोवचो पडलो 10 फावटी जाल्यार आपया म्हणून. बट मातशी एडवान्सान सांगा म्हणजे कित्याक काम धंदो सोडून येवचो पडटा. तातूंत आमकां आतां सद्या रथोत्सवूय चालू आसा, ताचे हांव समितीचेर आसल्या कारणान थंय आमकां कंटिन्युअसली टायम दिवचो पडटा. आज तो अर्दो दिसाचो असोच गेलो. सो हें जाता, पूण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट इफ दे कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन आय हॅव टू कम फॉर इन्वेस्टिगेशन. आय हॅव टोल्ड देम आय विल कम, बट आय एम नॉट एन एक्युज्ड. परत एकदां सांगता, म्हाका ज्या तरेन इन्वेस्टिगेशनाक आपयता अशी फिलींग येता की हांव एक्यूज म्हणून. आय एम नॉट एन एक्यूज, आय एम अ विटनेस. एक्यूज आसपाक जाय. एक्यूज जेसीन ऑलरेडी गेलो, जुडिशियल कस्टडीन गेलो आनी ज्या लोकांची नांवां घेतली, परत रिपीट करता, ज्या लोकांची ताणें नांवां घेतली त्या लोकांक अजुनूय हांगा काय अजून आपयलें ना ह्या क्रायमा भितर, वीच इज सरप्रायझींग फॉर मी. आय थिंक पुलीस शूड इन्वेस्टिगेट दीस मॅटर अँड कॉल फॉर DYSP सुरज, SP क्रायम हांकां आपोवंक जाय. एकदां स्टेटमेंट तांचे घेवं नाका. म्हजें घेतलें तशें तांचें घेवंक जाय न्ही, कारण एक्युजेशन्स आर अगेन्स्ट देम. एक्युजेशन्स आर नॉट अगेन्स्ट मी. एक्युजेशन आनी कस्टडींतल्यान तांच्या सुटलो तो, म्हज्या न्ही. पुलीस डिपार्टमेंटाच्या कस्टडींतल्यान सुटला आनी तेच डिपार्टमेंट ते इन्वेस्टिगेशन करता आनी पॉलिटिकल वेंडेटा घेता, वीच इज नॉट रायट.
ती तुम्ही हायकोर्टात वतले अशें सांगलें फाटल्या फावटी गरज ना आता कळ्ळें न्ही आमकां कांय ना दिस इज ओनली हॅरेसमेंट वीच इज फॉर पॉलिटिकल रिजन्स वील लीव परते आपल्याला परते कांय ना चड पयस ना मेसेजान पण काम धंदो सोडून येवचें पडटा which is little harassment and nuisance जाता अशें आनी कांय ना otherwise we don't fear because there is no crime that I have committed and why should I fear? I think that's all political people who have always taken up voices against the government. The government has been happy to call them to the police station so that their voices are curtailed and settled in some form or the other. ना म्हजो आवाज बंद जातलो ना हांव आवाज काडपाचो बंद जातलो. It will continue and my fight against this BJP government which is corrupt will continue for sure. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे बुधवार असोळड्या पंचायत वाठारांत आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम पंचायतीन मातये भरवण केला. ह्या वेळार पंचायत सरपंच, सचिव, मामलेदार तशेंच बीडीओ हाजीर आशिल्ले. बेकायदेशीर बांदकाम नियमीत करपा खातीर पंचायतीन संबंदीत मनशाक 6 म्हयन्याची ताकीद दिल्ली. उपजिल्लोधिकाऱ्यान हे बांदकाम मातये भरवण करपाचो आदेश दिल्ल्यान आमी त्या आदेशाक पाळो दीत हे बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण केल्ल्याचे सरपंच कस्तोडियो फर्नांडिसान सांगला. असोल्डा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाविशीं 2018 कागाळ नोंद जाली. बेकायदेशीर बांदकाम नियमीत करपाक संबंदीत अब्दुल हाका उपजिल्लोधिकाऱ्यान 6 म्हयन्याची ताकीद दिल्ली. तशेंच पंचायतीनय आनीक 6 म्हयन्याचो वेळ दिल्लो. उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरण करपाचो आदेश दिल्लो. त्या आदेशाक पाळो दीत हे बांदकाम मातये भरण केल्ल्याचे सरपंच कस्तोडियो फर्नांडिसान सांगले. बेकायदेशीर बांदकामा विशीं आमी ग्रामसभेत चर्चा केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. इलिगल स्ट्रक्चर आसले तेजेर 2018 केस घातलेली इलिगल म्हणून तेन्ना तो आमी डेप्युटी डायरेक्टरान तेजी केस भायर पडली कित्याक तेजे डॉक्युमेंट तेजे सारके नासलेले ते लिगल प्रोसिजरान वचूंक ना. तेजे उपरांत तो सेशन कोर्टान गेलो, सेशन कोर्टाकूय भायर पडलो. उपरांत मागीर जो डेप्युटी कलेक्टरान तेणे केस घातली एप्लिकंटान डेप्युटी कलेक्टर सावथ गोवा मारगांव ताका टायम दिल्लो रेगुलरायज करपाक 6 म्हयने जावन सुद्दां ताका आमी आनी एक 6 म्हयने टायम दिल्लो आनी आतां हांव ती ऑर्डरी डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डरी आय कॅनॉट चॅलेंज सो आनी आमी स्टॉप दवरूंक शकना म्हणून आयज आमी डेमोलिशन तेजो बारीकसो स्ट्रक्चर आसलो. घर आशिल्लें एक काय दोन एकूच घर तो मिस्टर अब्दुल केदल कितले तेप जालो रावता हांगा 5-6 वर्सां जालीं. तुमचे कडल्यान तेजे कडल्यान ताणें एनओसी बी घेवन आज म्हाका अडेच वर्सां जालीं सरपंच जावन म्हळ्यार ताणें अजून एक आनी तेजे पयलीं बी पंचायती कडल्यान कितें घेतलेली एनओसी कांय पंचायतीन कांय दिवना ताका आनी पंचायतीक अप्रोच जावना. म्हण उदक लायट सगळें आसलें तांकां लायट आसलेली ताका ती हेल्थांतल्यान घेतली उदक नाशिल्लें ताका. एप्लिकंटाक कळोन येयलें आपणाची चूक जाली म्हणून कित्याक ताका कोणें मिसगायड केलो की आमी पंचायती केन्ना घर मोडलें ना अशें म्हणून ताका मिसगायड करून ताका दवरलो भाडें. हो इशू 1 वर्स पयलीं हायकोर्टा ऑर्डर आशिल्ली की हे इलिगल स्ट्रक्चर डेमोलिश करची म्हणून. कित्याक तेन्ना दोत्तू नायक रावचे आसा हाणें कंप्लेन घातिल्ली की कोर्टात तेणें केस चलयली आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली आनी पंचायती सांगलें ते डेमोलिश कर म्हणून. सो ऑर्डर काडल्या आतां वर्स जालें अजून करूं नाशिल्लें. सो आमी आतां कंप्लीट 3 ग्रामसभेक आमी बोवाळ मारून ते आतां आमी मोडपाक काडलां. सो तांकां मागीर ऑर्डर आयली ते मोडा म्हणून. तेन्ना ताणें ते आतां मोडटात पूण पार्ट ऑफ द डेमोलिशन पार्ट ऑफ द इलिगल कंस्ट्रक्शन ते आतां मोडनासतना दवरता म्हणटात. भितरली इलिगल स्ट्रक्चर ते मोडटात आनी कंपाऊंड मोडना म्हणटात. जर कंपाऊंड आनी घर दोन्ही जर इलिगल आसा जाल्यार कंपाऊंड कशें दवरप हें हांवें क्वेश्चन विचारलें तांचे कडेन आन्सर ना. तर आमी आतां परत इनकम्प्लीट डेमोलिशन म्हणून आमी परत केस घालतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ व्ही नारायणन हांची इस्रोचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. हांचे वांगडा तांकां अंतराळ विभागाचे सचिवूय केल्या. नारायणन हांणी 14 जानेवारी सावन पद स्विकारतले. तांचो कार्यकाळ 2 वर्सांचो आसतलो. नारायणन सध्या लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वालियामालाचे संचालक म्हणून कार्यरत आसा. नारायणन हे रॉकेट आनी स्पेसक्राफ्ट तंत्रज्ञानातले तज्ञ म्हणून तांची वळख आसा.
हणजुणा कांयसुवा वाठारांत फाटल्या 5 वर्सां सावन अडकून उरिल्ले राधाबाई मोरजकारांच्या सुलभ शौचालयाचे काम पुराय करात असो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान थळावे पंचायत तशेंच पंचायत संचालनालयाक दिला. जमनीच्या विशयावेल्यान भाटकार आनी मुणकार हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या ह्या वादाक लागून शौचालयाचें काम अर्दवट उरलां. शौचालयाचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान 81 वर्सां पिरायेच्यो राधाबाई तशेंच तांच्या घरांतल्यांक त्रास जातात. देखून शौचालयाचें काम 60 दिसां भितर पुराय करात असो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान दिला. हणजुणा कांयसुवा वाठारांतल्या 81 वर्सां पिरायेच्या राधाबाई मोरजकार हिणे 2019 स्वच्छ भारत मिशन ह्या सरकारी येवजणे खाला आपल्या घरा लागसर शौचालय बांदपा विशीं अर्ज केल्लो. तशेंच तिच्या पुतान 10,000 रुपया फारीक केल्ले खंय. मात जमिनीच्या विशयावेल्यान भाटकार आनी मुणकार हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या वादाक लागून सोकपिटा खातीर जमीन नाशिल्ल्यान 5 वर्सां जालीं तरी ह्या शौचालयाचें काम अर्धवट आसा. हाका लागून राधाबाई आनी तिच्या घरांतल्यांक बरेच त्रास जातात. तांकां उक्ते सुवातेर वचचें पडटा. हे विशीं तांच्यांनी जून 2024 कागाळ केल्ली. शौचालयाचें काम पुराय करपाक कळाव जाल्ल्यान कागाळदाराचो मानव हक्क भंग केला. देखून शौचालयाचें 30% उरिल्लें काम 60 दिसां भितर पुराय करपाचो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान थळावे पंचायत तशेंच पंचायत संचालनालयाक दिला. अंजुना गांववाडो ह्या वाठारांत आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे हांगासर रावपी राधाबाई कृष्णा मोरजकर ही 81 वर्सांची जी जाणटी बायल आसा हिणे अंजुना पंचायतीन जी गव्हर्मेंट स्कीम आसा त्याच्या अंतर्गत ती एक गव्हर्मेंटाचो सुलभ शौचालय ह्या स्किमीक तिणें अप्लाय केल्लें 2019 पण गेली 5 वर्सां जालीं आनी आतां 2025 लागलेलो आसा. गेली 5 वर्सां जालीं ती ह्या जे सुलभ शौचालयाची जी स्किमी अंडर तिणें जे टॉयलेटीक अप्लाय केल्लें आनी जेची ती फिजूय भरलेली 10,000 म्हणून तिचे कडेन तेजो जे फॉर्म आनी रिसिटूय आसा. पण पंचायती तर्फे तुमी म्हाज्या फाटल्यान जो टॉयलेट आसा हो सध्या अर्दवट परिस्थितीन आसा. कितें कितें अडचण जाता दोंगरार दोंगरार तिका जाता वचपाक ते व्हाळेन वयता ते सुद्दां वचपाक मेळना सारकें. कितली वर्सां जाली अशी तुम्ही भायर वयतात? 53 वर्सां जाली. 53 वर्सां. 53 वर्सां तुम्ही शौचालय भायर वयता? पंचायत कितले फाटी वयतली सांग म्हाका. सावे आसलो पयली तेन्ना सावे म्हाका सावे जाले आनी बाबा कोणाक केन्ना आसलो तो गव्हर्मेंट करतले म्हणले. कोणाचो तोच कळना न्हू. कोणाचो जाल्यार इतली वर्सां कशें रावतले आसले ते. येवपूच जाय आसलो हांगा न्हू कोण तरी. आतां तुमचो जागो जाल्यार तुमचे कडेन कितें तरी आसतलें तुमी कितें करूंक जाय आसलें तुमचो जागो जाल्यार. पेपर हाडा दाखयात न्हू हे बाबा आमचें म्हणून. आतां आमकां टॉयलेटीक वचपाक कितके त्रास जाता. हे आतां गव्हर्मेंटान आमकां करून दिवंक जाय न्हू. हांगा पळय लोक आसा तो सगळोच म्हाजो आनी तुजो म्हणटा. हांव कोणाचो तो सांगूंक शकना. हांव नोकळो आतां कोणाचो आनी कितें तो जागो. तेंचे कितें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आसल्या कारणान तो टॉयलेट मागीर बांदतना अर्ध्या लायक 50-60% बांदला देखून तो बंद पडलेलो. एज पर तेजे कंप्लेन आनी हांवें लोकांक विचारला तेजे प्रमाणे हांवें आयकलां. पण ते पास जावन येता न्हू मागीर ते प्रॉपर्टीन तिजे आतां कुशीक प्रॉपर्टी तेणीन आपली म्हणून दाखयली थंय बांदप ते. पूण आतां थंय जर कोणाची प्रॉपर्टी आहा आनी तो जर आपूण ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार मागीर तितून पंचायतीचो रोल कांयच ना न्हू. तर येयल्ल्या कारणान आमी परतून आमी कोण कंप्लेनंट आहा कोण ऑब्जेक्शन हाडटा तेंचे कडेन उलोवंक ट्राय करता. जर तेंचे बऱ्या भशेन जाता जाल्यार आमकां कितें जालें म्हणून आमचें कांय ना न्ही प्रॉब्लम. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां नेटान सुरू आसात. ही कामां 31 मार्चा मेरेन पुराय करात म्हणून उच्च न्यायालयान ताकीद दिल्या. पूण वस्तुस्थिती पळयली जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावप शक्य ना. ही कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. फाटले कांय दीस स्मार्ट सिटीची कामां बंद आशिल्ली. मात आतां ही उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसात. पणजे 3 वाठारांनी ही स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. उच्च न्यायालयान स्मार्ट सिटीक ही कामां पुराय करपा खातीर 31 मार्च मेरेनची डेडलायन दिल्या. मात उच्च न्यायालयान दिल्ली डेडलायन आतां चुकतली. ही सगळीं कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. The petitioner had moved one application stating that some new works have started in the city. Basically, there are 3 places at which the new work has started. One place is from Kakulo Mall up to Tadmad, that area.
Thereafter, there is another stretch from Geeta Bakery up to the police station. The third stretch is from Kakulo Circle to Santini Junction, that area. So in these areas, there is some work that is started, and we have made a statement before the High Court that by 20th of this month, as far as these 3 roads are concerned, they will be made motorable. At least that much we will achieve by 20th. And thereafter, as far as stretch from Kakulo Mall to STP is concerned, that area by 31st of March, the whole work will be completed. That is the stand which we have taken before the High Court. As far as traffic issues are concerned, pollution issues are concerned, we are supposed to file an affidavit by Monday, giving details what measures would be taken by the smart city to control pollution as well as to regulate the traffic. So the matter is fixed now on Monday before the High Court. See, as far as entire smart city project is concerned, it will be completed by May of this year. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी आणि मंत्री माविन गुदिनो यांची वाहन चालक परवान्याचं नूतनीकरण काळ वाडोवपाची मागणी मान्य केल्या. आता हो काळ 1 वर्सा बदला 2 वर्सां केला. या निर्णयाक लागून गोंयच्या आणि देशभरातल्या वाहन चालकांक सुटका मेळटली. केंद्रीय मंत्री गडकरी आणि मंगळारा दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी मंत्र्यांची बसका घेतली आणि गोंयांसयत सगळ्या राज्यांतल्या येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जाल्यात. 5 फेब्रुवारीक मतदान जातलें जाल्यार 8 फेब्रुवारीक मतमेजणी जातली म्हणून मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमारान दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिल्या. दिल्ली विधानसभे खातीर 5 फेब्रुवारीक मतदान जातले आणि फेब्रुवारीच्या 8 तारखेक मतमेजणी जातली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. यावेळी वेंचणूक आयोगान 70 वांगड्यांच्या हाजेरीत विधानसभा वेंचणुकी खातीरची मतदानाची कार्यावळ जाहीर केली. 10 जानेवारीक मतदानाची अधिसुचोवणी जारी करतले आणि नामांकनाची निमणी तारीख या महिन्याच्या 17 तारखेक आसतली अशें ताणें सांगले. या वेंचणुके खातीर 13,033 मतदान केंद्रां स्थापन करतले, जातूंत 1,55,00,000 मतदार आपले मोलादीक मत दितले. दिल्लीचे मतदार व्हडा प्रमाणात या वेंचणुकेंत वांटेकार जातले अशी आस्त मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी ह्या वेळार उक्तायली. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by-polls also, in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आर्थिक वर्षाच्या निमण्या 3 महिन्यांत बजेट तरतुदीच्या 20% परस चड खर्च करूंक मेळना. नोकरेची नवी पदां तयार करपाक मेळनात अशे निर्देश सरकारान जारी केल्या. तशेंच फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, AC, गाडयो ह्या सारकेल्यो वस्तू खरेदी करपाक 31 मार्च मेरेन निर्बंध आसा अशे तरेचे परिपत्रक वित्त खात्यान जारी केलां. हालींच प्री बजेट मिटींग सीएम सरान घेतली आणि त्याच्या उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन कितें थारलां तें सांगलें. दर वर्सा सरकार प्री बजेट मिटींग जाल्या उपरांत काय गजालींचे निर्बंध घालतात, तसेच ह्या वर्सा सुद्धा ते घातलेले आसा.
त्याचे कारण म्हटल्यार तांकां फुडलो बजेट ठरोवपाचो आसता म्हणून हे निर्बंध असतात. आणि आता जे निर्बंध येतात ते म्हटल्यार आता खंयचेच डिपार्टमेंटान नवीन सरकारी भरती ह्यो जावच्यो ना, नवीन पोस्ट काडपाक मेळचे ना. ज्यो पयलीं काडल्या तेंचेच इंटरव्यू जातले पूण न्यू पोस्ट काडपाक मेळचे ना. तशेंच त्या कार्यालयांनी जर कितें फर्निचर जाय, इक्विपमेंट जाय जाल्यार तेय घेवपाक मेळचे ना. सो 31 मार्च पर्यंत हे निर्बंध आसा. 31 मार्च पर्यंत नवीन नोकर भरती जावची ना आनी नवीन कितें फर्निचर जर ऑफिसीस गव्हर्मेंट ऑफिसीस जाय जाल्यार तेय घेवपाक गावचे ना. आनी हो आदेश जो आसा हो सरकारान काडलेलो आसा. ही असली अपडेट आतांची. अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. परवरीच्या लोकांच्या समस्या सोडोवपा खातीर आता व्हॉट्सॲप नंबर जारी केला. तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांचो एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला. ज्या लोकांक उड्डाणपुलाच्या कामाक लागून त्रास जाता तांणी तांच्यो समस्या ह्या नंबराचेर व्हॉट्सॲप करच्यो. तशेंच कितें सुचोवणी आसा जाल्यार त्योय बीन करच्यो. समस्या आयले उपरांत व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर आशिल्ले अधिकारी ताचेर उपाय काडटले खंय. मंगळारा हायकोर्टातूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी कोर्टानूय हे गजालीक हयकार दिला. The High Court was informed that there is a group, WhatsApp group that is formed of various government officers, which group will be used by these government officers to find out solutions to the day-to-day problems which are faced by the commuters. Secondly, if anybody wants to raise any grievance or any complaint about anything that happens or if that doesn't happen on this stretch, there is a number which will be circulated and which is given to the High Court also, on which number a person can send a message of not more than 50 words informing the government as to what problems or grievances they have and what solutions they expect from the government as far as this stretch of road is concerned. That has been accepted by the High Court and an order to that effect has been already issued. As far as PWD is concerned, the executive engineer has been directed. He was called personally today to the court. He has been told by the court personally to ensure that the contractors comply with all the requirements. The safety, etc. have to be the responsibility of this executive engineer. He was personally informed by the court today, and that happened in the open court today. There is an intervention that is filed by the resident of Porvorim, claiming that as far as drainage is concerned, there may be a problem in case there is a rain, and that intervention has been allowed by the High Court today. We will deal with this. The PWD will point out to the court within 4 weeks as to what will happen and within how much time the drainage will be cleared and that new drainage will be constructed in this area where the digging has taken place. That plan is it's already there. But the timeline, etc., will be given to the High Court in a period of 4 weeks' time, and it will be ensured that this stretch of erection or construction of drainage will be completed before the onslaught of monsoon. The matter is kept in the next week as far as other things are concerned. Like for example, there is a stretch at Hyundai showroom where the hot mixing has not taken place. The contractor told the court today that there is some leakage of water from the pipe, which will be repaired in next 2-3 days time, and thereafter the hot mixing will take place. To see the compliance of that aspect, the court has fixed the matter on Monday now. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 ते गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. बुधवार दिनांक 8 जानेवारी 2025 सकाळी श्रींचा महाअभिषेक, रात्रौ जागर, शिबिकोत्सव व गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 रोजी पहाटे 6 वाजता श्रींची महारथ